सत्तरी तालुक्यात मोकासो आलवारा अभयारण्यातली जमीन अशा वेगवेगळ्या कारणांक लागून लोकांक जमनींचो मालकी हक्क मेळना। फाटले कितल्योश्योच पिढयो थंय रावन उत्पन्न घेवन पसून लोकांक तांचे जमनींचो मालकी हक्क ना। आता अशा लोकांच्यो अडचणी आनीक वाडल्यात, त्यो पंचायतीन टोकन नंबर दिवप बंद केल्ल्यान। जमनींचो मालकी हक्क ना, मात थंय कितल्योश्योच पिढयो जाले रावतात अशा लोकांक पंचायत घरांक टोकन नंबर दिताली। पंचायत एक फॉर्म दिताली, तो भरून गरजेचे डॉक्युमेंट लायले काय लोकांक टोकन नंबर मेळटाले। उपरांत ह्या टोकन नंबरा वरवीं मालकी हक्क नाशिल्ले लोकांक घर नंबर, लायट, उदक अश्यो गजाली घेवंक मेळटाल्यो। मात फाटले 6 म्हयने जाले पंचायतीन टोकन नंबर दिवप बंद केला। हाका लागून लोकांचे बरेच हाल जाल्यात। टोकन नंबरा खातीर पंचायतींनी शेकड्यांनी लोकांचे अर्ज पडून आसात। टोकन नंबर बंद केल्ल्यान लोकांची कशी गैरसोय जाता ताची ही एक केस पळयात। ही खोतडे पंचायत वाठारांतली सोमार्गी हरवळकार खंय आनी कसले परिस्थितीत दीस काडटा पळयात। हाका घर म्हणपाचें घरातली परिस्थिती आनीक भयानक, केन्ना तिचेर कोसळत नेम ना। ती एकलीच, तिचो घरकार गेला, तिका भुरगें ना बाळ। सोयरे कितले दीस पळयतले। तिचे कडेन आधार कार्ड आसा, रेशन कार्ड आसा, मात घर ना। तिका जाय घर। कितली वर्सां जाली ना, खूब जाली। लगीन गेला ते मेरेन। तुका आतां भुरगीं बी कोण ना? ना तूं आतां ह्या घरान एकटी रावता? तो आधार कार्ड आसा आनी ती शेण आहा। कोणू केला आधार कार्ड, घरात घालूंक जाय। कापे गळटा हें पावसान घर सगळें लीप। तशीच रावता तूं? तशें काय म्हणून सांगतलो, कशें म्हणून रोवतलो। सोमार्गीचें नांव प्रधानमंत्री आवास येवजणेंत आयला, मात पंचायतींनी घरांक टोकन नंबर बंद केल्ल्यान तिका घर नंबर मेळना। घर नंबर नाशिल्ल्यान प्रधानमंत्री आवास स्कीम तिका मेळना। सरपंचानूच परिस्थिती सांगली। तिका मेन सध्या प्रॉब्लेम आहा तो घराचो। तिका रावपाक म्हणजे बेजीक ज्यो नीड्स आहा तेतूर घर, तिका रावपाक सध्या घर ना। घर आसा पूण ते घराची परिस्थिती म्हणजे जनावरां रावपाची अशी परिस्थिती आहा त्या घराची। सो आमी कितें केलें, पंचायत अंडर तिचें नांव पंतप्रधान आवास योजना अंतर्गत तिचें नांव घातलें। तिचें नांव येयलां, पूण प्रॉब्लेम कितें आहा तर तिका घर नंबर ना, ताका लागून ती स्कीम तिका मेळना। सो सध्या एट प्रेजेंट सरकारान ते टोकन नंबर होल्ड केले आसा आनी अशी खुबशीं घरां 50-60 फायली पेंडींग आसा आमच्या पंचायतीन। हे आमचे खेडेगांव आसा, ताका लागून हांगा बारीक बारीक घरां लोक TCP वचोंक शकना न्हू। टोकन नंबर म्हणजे आमी घर रजिस्टर करून दितात अंडर पंचायत, ताका टोकन नंबर दितात आमी। सरकारान टोकन नंबर दिवप बंद केलां, ते परत चालू करचें ना जाल्यार अशा लोकांक खातीर नवी गायडलायन थारावची म्हूण सरपंच सांगता। बरें, आतां हेजो प्रॉब्लेम कसा, रिकन्स्ट्रक्शन म्हणून घेतले तिच्या कडेन काय हे ना, जमनीचो प्रॉब्लेम आसा। नवीन घेतले तरी प्रॉब्लेम आहा, रिपेरींग म्हणून घेतले तरी प्रॉब्लेम, कित्याक जागेचो प्रॉब्लेम आहा। ताका लागून आमी कांयच तिची हेल्प पंचायत अंडर आमी कांयच हेल्प करूंक शकना तिका। तेन्ना बेगींतल्या बेगीन सरकारान हेचेर कितें तरी एक गायडलायन काडची। आमी गायडलायनीची वाट पळयता, कित्याक असल्या लोकांक कितें तरी आमी हेल्प करूं शकता। आमी हे मॅटरात जर हेल्प करूं शकना जाल्यार पंचायतीचो उपयोग काय ना। फाटल्यो कितल्योश्योच पिढयो मालकी हक्क नाशिल्ल्या घरांनी वर्सांची वर्सां काडपी अश्यो कितल्योश्योच फामील सत्तरीत गांवांनी आसात। तांकां ना मार्ग ना पर्याय। 2022 मेरेन सगळ्यांक घरां दिता म्हणपी मोदी सरकाराच्यो स्किमी असल्या लोकांक आसून नाशिल्ल्या जमा। प्रुडंटा खातीर खोतडे सत्तरीच्यान विश्वनाथ नेने।